पयरूच एक गोवा गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर धाडिल्लो आसा की सगळ्या ट्रेडर्सांनी, सगळ्या गोंयचे जे बिजनेसीस आसा तांणी कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन चालू करचे आनी 10 दिसां भितर सगळ्यांनी कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन चालू करचे. 10 दिसां नंतर वॅट ऑफिसर्स वचून स्वता चॅक करतले आनी केल्या काय ना. हाजेर कॉमेंट करच्या पयलीं आमी डिमॉनिटायझेशन हाजे कितें सद्या स्टेटस आसा तें मातशें पळोवया. नोव्हेंबर 8 तारखेक जेन्ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन ऐलान केल्लें की 500 आनी 1000च्यो नोटी रद्द जाल्ल्यो आसा, तेन्ना ताणें 4 उद्देश सांगिल्ले कित्या खातीर करता तो येदो व्हडलो स्टेप. एक म्हणिल्लें फेक करन्सी खूब जाल्या ती कमी करपाक. आज तुम्ही पळयला 2000च्या नव्या नोटीच्यो ऑलरेडी फेक करन्सी मार्केटान आयिल्लो आसा आनी मेक इन इंडियाचो एकट्याक एवॉर्ड मेळिल्लो ताणेंच हो धंदो फेक करन्सीचो चालू केल्लो आसा. आयज गोंयचे 2 तरणाटे जॉयन जावपाचे आसात. ते आसात एडवोकेट अभियंतो इंजिनियर शलम सार्दीर फ्रॉम कुडचरी. हांव शलमाक विनवणी करता ताणी खुर्ची घेवची. त्याच बरोबर एडवोकेट विष्णू मधू नायक शिवोलेच्या. एडवोकेट विष्णू नायक शिवोले. Plank of my election time was that I am looking to change the system, and more importantly, I am anti-corruption. Today, the ideologies of AAP are the same. They too want to fight corruption. They too are saying that they are anti-corruption. So if they are anti-corruption and I am anti-corruption, what problem is there if I join the party which has got a phenomenon of changing the rules? And they believe that they are going to stop corruption.